10 जून 1946 डॉक्टर राम मनोहर लोहिया गोंयांत आपलो इश्ट डॉक्टर जुलियांव मिनेझिसाच्या ओसोळणा घरा विश्रांती घेवपाक येतात. थंय हजाराच्या संख्येन येवपी गोंयकारांक ते मेळटात. तांकां कळटा की गोंय आनी गोंयकार पोर्तुगीजाच्या गुलामगिरी खाला चिड्डला. 18 जून 1946 ह्या दिसा मडगांवां सभ घेवन पोर्तुगीजा आड तांचो एल्गार सुरू जाता. भाशण दिवच्या पयलींच डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आनी डॉक्टर जुलियांव मिनेझिसाक पुर्तुगेज पोलीस अटक करतात. डॉक्टर राम मनोहर लोहियाचे ऐतिहासीक भाशण फुडें ॲडव्होकेट विश्वनाथ लवंदे लोकां म्हऱ्याक वाचतात. लोक उचांबळून उठतात. 18 जून 1946 उपरांत पुलीस आनी धरणे धरप्यां मदीं झुजां सुरू जातात. 12 जुलय 1946 त्रिस्तांव ब्रागांझ कुन्न हांकांय अटक जाता. 23 जून 1946 ह्या दिसा पणजे, फोंड्या, मडगांव आनी वास्को जय हिंद मोर्चे सुरू जातात. वास्को जय हिंद मोर्चा उपरांत जाल्ल्या भव्य सभेत टीबी कुन्नाचे भाशण जाता आनी भाशणा उपरांत रोकडीच जाता ती तांकां अटक. 29 जून 1946 टीबी कुन्ना आनी तांची पुतणी बर्था मिनेझीस हांचो मडगांवां सभा घेवपाचो यत्न सुरू जाता. परत टीबी कुन्ना आनी बर्था मिनेझिसाक जाता अटक. दोगांकय पुर्तुगेज पोलीस निर्दयपणान बंदुकीच्या दट्ट्यान भरपूर मारतात. 28 जुलय 1946 टीबी कुन्ना 8 वर्सां देग्रेदाची ख्यास्त जाता. 2 जुलय 1946 महात्मा गांधी गोंयकारांक एक जाहीर संदेश दितात. पोर्तुगीजा मुखार मान सकल घालनाकात, 40 कोटी भारतीय जनता तुमचे बरोबर आसा ह्या संदेशाक जागून गोंयभर उठाव सुरू जाता. फोंडे, मार्दोळ, दिवचल, ओसोळणा, करमळी, आमोणे, म्हापशें आनी हेर जाग्यांचेर मोर्चांक जोर येता. नॅशनल गोवा काँग्रेसीचे पयले अध्यक्ष रामा हेगडे सत्याग्रही मार्गान आपल्याक अटक करून घेतात. नॅशनल गोवा काँग्रेसीची लोण्यार लक्ष्मीकांत भेंब्रे हांच्या अध्यक्षतेखाला एक बसका जाता. डॉक्टर राम मनोहर लोहियान पेटयिल्ली मुक्ती संग्रामाची मशाल फुडें व्हरपाचो निर्धार करतात लक्ष्मीकांत भेंब्रे. पण ताच्या पयलींच भेंब्रेक जाता अटक. ताच्या उपरांत एवाग्रियू जॉर्ज, ॲडव्होकेट इनासियो फाचू, पुरुषोत्तम काकोडकर आनी तांच्या साथीदारांक अटक जाता आनी तांकां पडटा 8 ते 13 वर्सांची ख्यास्त. 1946 उपरांत फुडें कितें जाता? स्वातंत्र्याचे चळवळींत वाड जाता काय ती थंडावता? पुर्तुगेज भियेतात काय आनीक आक्रमक जातात? सत्याग्रह व स्वातंत्र्य मेळोवपाचो मार्ग हें गोवा नॅशनल काँग्रेसीचें धोरण जाल्यार आझाद गोमंतक दल सशस्त्र मार्गान मेळोवंक सोदता गोंयची मुक्ती.
ॲडव्होकेट विश्वनाथ लवंदे करतात आझाद गोमंतक दलाची स्थापना. आझाद गोमंतक दल जरी हिंसा आणि सशस्त्र मार्गान विश्वास दवरताली तरी दलाचो मूळ मुख्य उद्देश तोच आसलो: गोवा, दमण आनी दीवची पोर्तुगेज राजवटी सावन मुक्ती आनी भारतात तेंचो आस्पाव. शाळेंत शिकताले ते माशेलान आशिल्ले शिकपाक. तर थंय वामन कामत म्हणून तांचे एक गुरुजी आशिल्ले. ते तांकां म्हणजे 4थी पर्यंत थंय शिकल्या, प्रायमरी एज्युकेशन. तेन्नाच स्पार्क जालो अशें दिसता, कित्याक तेन्ना तांच्यांनी तांकां अशें खूब स्फूर्तीदायक कथा बी सांगप अश्यो पयलींच्यो आनी हें. आनी आतां कशें पोर्तुगीज आमचेर कशे अत्याचार करतात तें अशें सांगून बी तांच्यान स्फूर्ती तयार जाली आनी थंयच्यान तें ट्रिगर जालें. आनी मागीर तांकां भाऊसाहेब रानडे म्हणून ते मेळ्ळे जेन्ना ते बेळगांवां शिकपाक गेले. आनी मागीर अच्युतराव पटवर्धन म्हणून आनी एक टिचर तांचे, ते म्हणजे भाऊसाहेब रानडे हे RSSचे आशिल्ले. तांचेर खूब हें जाता, पूण मेन जालें तांचो अच्युतराव पटवर्धन, जे तांचे कॉलेजीन आशिल्ले टिचर. तांच्यांनी सभा बी अशें ते ऑर्गनायज करताले. तातूंतल्यान तांकां ते स्वातंत्र्या बद्दल एक स्फूर्ती तयार जाली. तेच्या उपरांत बाबा आपली हें BSc करपाक BSc जाल्ले ऑलरेडी, ते हांगा गेल्या आपलें केमिकल इंजिनियरींग शिक्षण घेवपाक बनारस हिंदू युनिवर्सिटीन गेले. थंय शिक्षण म्हणजे जस्ट स्टार्ट जाल्लें. इतल्यान थोड्या दिसांनी परते राम मनोहर लोहिया थंय पावले. तांच्यांनी हाका पळयलो आनी म्हणपाक लागले, अरे तूं लवंदे हांगा तूं कितें करता, तुजें काम हांगा ना, तुजें काम आसा गोंयांत, गोंय स्वतंत्र करपाक जाय अशें म्हणटकच हाणें सगळें आपलें शिक्षण बी सगळें अर्दवट सोडलें आनी परत गोंयांत येवपाक हें केलें. ही संघटना मागीर तांच्यांनी आझाद गोमंतक दल जेन्ना संघटना स्थापन केली आनी कार्यकर्ते भरती करपाक सुरवात केली. अशें करून करून तांच्यांनी 300 सुमार कार्यकर्त्यांची भरती जाली, म्हणजे ओवर द पिरियड ऑफ इयर्स, अशें इमिजिएटली अशें न्ही. आनी मागीर तितल्या मजगतीं तांच्या हल्दोना हांगा आनी खंय खंय तांचे हें करताले पळय, तांकां अरेस्ट वॉरंटां काडली. अरेस्ट वॉरंट काड ही वॉज अंडर बाज आनी खूब टॉर्चर बी केलें तांकां. ते पालमात्रींनी बी मारताले, हें करताले. आनी एक्चुअली तांचो लढो सुरू जालो जेन्ना, तेन्ना तांच्यांनी पयलीं हल्लो केलो तो म्हापसा फाझेंदाचेर पयलो हल्लो केलो. म्हापसा फाझेंदाचेर पयलो हल्लो करतकच थंय तांकां व्हडलें अशें कांय विशेश मेळना. तांकां दिशिल्लें आमकां, कित्याक तांच्या कडेन आर्म्स बी कांय नाशिल्ले, सो तांकां दिशिल्लें आमकां आर्म्स घेवपा खातीर फायनान्स पयशांची गरज आशिल्ली. 1947 हें स्थापन करतकच आझाद गोमंतक दल मागीर तांचें हें करप सुरू जालें, म्हणल्यार कार्यकर्ते गोळा करप तयार जाले. आनी
वेगळी वेगळी शिबिरां घेवपाक सुरू जाली. पण ते शिबिरां घेवपा खातीर तांचे कडेन पयशे नाशिल्ले. सो पयशे नाशिल्ले म्हणल्यार ते खंयच्यान तरी तांकां आवक जाय आशिल्ली, ती मेळनाशिल्ली. म्हणल्यार हांच्यांनी आतां कितें करपाचें, इतल्यान तांकां हें कळ्ळें की तांचो बापूय भायर पडलो तितल्यान 1948 बापूय भायर पडलो तरी ते तांच्या मरणाक पावूंक शकले ना. मागीर अशेच 5-6 म्हयने गेले. तांच्यांनी मागीर ठरयलें की आतां ह्या शिबिरांच्या हातूरूच आपूण वचून आवयक मेळून येतलो म्हणून ते येवपा. इतल्यान पोर्तुगीजांक ही खबर लागली की आतां ते येतले म्हणून हांगा. आनी तांच्या घरा समोरूच चौकी आशिल्ली, पोलीस चौकी. आनीक ते आयले मेळपाक. तर पोलिसान तो बंदोबस्त केलो. आयले, आवयक मेळ्ळे आनी तांचे जे सहकारी आशिल्ले नंदा वेर्णेकर आनी पुंडलीक नाईक हांच्यांनी तांकां तेन्नाच रोखडेच वेश पालटून तांकां आपल्या घरा व्हरून दवरले. तितल्यान पोर्तुगीजांक कळ्ळें बरोबर. तांच्यांनी सगळे घराची छाननी केली, पळयलें सगळे कडेन, खंयच मेळ्ळें. भावांक मार घातलो, आवयक मार घातलो. आनी मागीर तांचे एक मित्र आशिल्ले जनार्दन काणे म्हणून, थंयच गोवा वेल्लाच रावताले. तांच्याय घराची सगळी झडती घेतली, तांच्याय घरांतल्या लोकांक मारले बी. पूण तांकां खंयच मेळ्ळें ना लवंदे. आनी अशें करून नंदा वेर्णेकरांनी तांकां घेवन आपल्या घरा व्हरून लिपोवन दवरलें. मागीर तांचो थंय एक डिसिल्वा म्हणून एक पाद्री आशिल्लो, फादर पिलार हातूंतलो. आनी ताणें तांकां हेल्प केली आनी आपलो वेश दिलो आनी तांकां टॅक्सीन बसयलें आनी हांगा हाडलें, दोंगरी मार्गे थंयच्यान पणजे हाडून पावोवपाचें काम हें केलें. आनी वाटेर तांकां मोंतेरो मेळ्ळो. मोंतेरोन तांकां विचारलें तर पोर्तुगीजीन. पूण ताणें बाबांनी तांकां त्याच लँग्वेजीन उत्तर दिलें. तांकां कांय सुगावो लागलो ना की होच लवंदे म्हणून. आनी ह्या वटेन ते पळोवन पणजे पावले आनी मालीम हाच्या वयल्यान तांकां जेटी वयल्यान बेती पलतडी पावले. अशें करून तो एक तांचो एपिसोड जालो. ताच्या उपरांत मागीर तांच्यांनी आंबोली हें शिबिरां घेवपाचीं आशिल्लीं आनी तांच्यांनी कॅप्टन गोळे म्हणून एक आशिल्लो, तो पयलीं इंडियन आर्मीन आशिल्ले ते. तांकां हाडलें की ट्रेनींग करपा खातीर म्हणून सगळ्या कार्यकर्त्यांक, व्हॉलंटियर्सांक ट्रेनींग करपा खातीर म्हणून हाडलें. आनी तांकां सगळें बॉम्ब बीम तयार करपाक येतालें. सो तांच्यांनी बरेंच प्रशिक्षण दिलें सगळ्या कार्यकर्त्यांक. आनी तेन्नाच तांच्यांनी ते आयडेंटिटी कार्ड्स तयार करपाचे, आनीक रेडिओ स्टेशन, आनीक नवजीवन म्हणून एक फोर्टनायटली मॅगझीन अशी सगळी काडून म्हणजे लोकांक सो पत्रकाच्या द्वारे ते हें करताले आनी गोंयांत ते कळटालें. म्हणजे कितें तरी न्यूज आतां आमकां कशें वेगळे वेगळे टीव्हींतल्यान न्यूज कळटा, पूण तेन्ना आनी कांयच मार्ग नाशिल्ले. सो ह्या फोर्टनायटली मॅगझिना वयल्यान तांकां कळटालें. तशें बरेच आनी आशिल्ले, पूण हांच्यांनी आनी ते चीफ एडिटर आशिल्ले हाचे. मागीर तांकां हेल्प करताले तेन्ना ते रविंद्र केळेकर आनीक मुकुंद शिंकरे बी हे तातूंत आशिल्ले. तांचें एक मॅगझीन आशिल्लें. हिंसात्मक कारवायो, ऑपरेशन्स, हल्ले करपा फाटल्यान आझाद गोमंतक दलाचो एकमेव उद्देश म्हळ्यार पोर्तुगेजांच्या जुलूमशाही आड उक्तेपणान आपली तिडक उक्तावप, त्यांचो जुलमी कारभार बंद उडप. हांगा अशी चळवळ मागीर थंड पडटा अशें दिसपा लागतकच मागीर आतां पोर्तुगीजांक खंयचो तरी हादरो दिवपा जाय. ल्हान ल्हान ते करताले अशें अटॅक, पूण तातूंत व्हडलो असो ताचेर परिणाम जायनाशिल्लो. तांकां हें मेळ्ळें कोण शामराव लाड, आनी शामराव लाडान तांच्या कडेन तांची बाबा कडेन भेट घडोवन हाडली आनी तांच्यांनी ठरयलें की दादरा नगर हवेलीचेर आमी हल्लो करुया. मागीर ते अशें एक तरी मेजर जातलें, ह्या खातीर पोर्तुगीज मातशे हालतले म्हणून. आनी तो ल्हानसो परगणो आशिल्लो, हय ते ल्हान आशिल्लो तो दादरा नगर हवेली. आनी आमी अशें करया म्हणून अशें तांच्यांनी ठरयलें. आनी तांच्यांनी सगळो स्टडी केलो फक्त थंय 329 पोलीस कितले आशिल्ले तैनात. पूण थंय एक कॅप्टन रोंबा म्हणून एक पोलीस प्रमुख गोंयांत दवरलो, म्हणजे गोवा, दमण आनी दीव तिनूय हांचेर तो आशिल्लो. तो खूब क्रूर आशिल्लो. म्हणटकच ताणें तोय तसो श्रूड आशिल्लो. ताणें पळयलें की हे आतां हांचो आपलो हें थंय वळयतात म्हणून दादरा नगर हवेलीचे. ताणें आनीक पोलीस थंय धाडपाचो हें केलो. आनी थंय कॅप्टन फिदाल्गो म्हणून ताका नेमलो थंय हाचेर. आनीक अशें चलतालें. मागीर हांच्यांनी तें दादरा नगर हवेलीचेर
हें केलें आनी हांच्यांनी 100 सैनीक तुकडी धाडून ते हें करपाचें ठरयलें. म्हणजे तातले 60 सैनीक आशिल्ले ते गोंयचे आशिल्ले आनी 40 हे पुण्याचे येतले अशें ठरयलें. म्हणजे आपा करमळकरांचो संबंद सुधीर फडके कडेन आशिल्लो. ते बरे मित्र आशिल्ले आनी ते म्हणटकच ते सुधीर फडकेचे जे आशिल्ले ते सगळे RSSचे सैनीक आशिल्ले. 40 जे आशिल्ले ते आनी हे 60 आशिल्ले ते गोंयचे आशिल्ले. आमचे हातूंत प्रभाकर सिनारी आनीक आत्माराम मयेकर आनी अशे सगळे जाण आशिल्ले. आनी हांच्यांनी थंय अटॅक करपाक ठरयलो आनी त्या प्रमाणे हांच्यांनी मोठ्या शिताफीन अटॅक करून ते विदीन एक 15 दिसां भितर थंय विजय मेळयलो दादरा नगर हवेली. आझाद गोमंतक दलान कितलेशेच वेळा आनी गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी आपल्यो हल्ला मोहिमींनी पोर्तुगेज सरकाराक शेळो घाम काडपाक लायलो. त्यांच्या अधिकारांच्या पोटान गुळो हाडलो. भंय म्हणजे कितें हें जर कोणी पोर्तुगेज सरकाराक दाखयलें जाल्यार ते आझाद गोमंतक दलान 1946 वर्साच्या शेवटाक जहालवादी आनी तडफदार तरणाट्यांनी केल्ली कांय ऑपरेशनां. आझाद गोमंतक दलाची वास्को आदमिनिस्ट्रादोर ऑफिसाचेर रातच्या वेळार हल्लो. ऑफिसान आसलेलो पोर्तुगेज पंतप्रधान डॉक्टर सालाजार आनी राष्ट्राध्यक्ष जनरल कार्मोनाच्या लायिल्ल्या फोटवाची तोडफोड, महत्वाच्या फायलींग आनी कागदपत्रांक उजो, जनेलांची तोडफोड. ह्या मोहिमेचो फुडारी दत्तात्रय देशपांडे. सत्याग्रहींक वायट आनी क्रूर वागणूक दिता म्हूण काणकोणा पोळे पुलीस चौकेर हल्लो. ती चौकी जळोवन उडोवपाचो यत्न. फिरंगी सत्ता आनी पोर्तुगेज शिक्षणा आड आपल्यो भावना व्यक्त करपा खातीर माशेलान सरकारी पोर्तुगेज शाळेक उजो. ह्या घडणुकांनी पोर्तुगेज सरकाराक बरीच कलकल हाडिल्ली. रातच्या वेळार म्हापशें फाजेंद कार्यालयाचेर हल्लो. हल्ल्याचो बेत 60 ते 70 हजार रुपयाचो खजिनो लुटपाचो आनी फाजेंद इमारतीक उजो लावपाचो. त्या मोहिमेत वांटेकार जावपी स्वता प्रभाकर सिनारी आमकां सांगता कितें जालें जेन्ना तांणी फाजेंदाचेर हल्लो केलो. एक संस्था कशें आमी समजताले, आमी सगळे कोण आसा तातूंत आमी आमच्या संस्थेचे क्रांतिकारकाचे अशें करता करता हे जे विचार आमचे ते साताऱ्याचे उबे जावन तर आमी एक ठरयलें की एक खंयचो तरी ग्रूप करचो. आमी समविचारी आसात प्रतिसरकार अशें बी करून करचो. म्हणटकीर ह्या दृश्टीन हांव, विश्वनाथ लवंदे, नारायण नाईक, तुकाराम काणकोणकर, बेतू नाईक अशे आमी सगळे देशपांडे आपले दत्तात्रय देशपांडे अशे सगळे एकठांय जाले आनी आमी मागीर ठरयलें की आमी एक संस्था करुया भुमिगराची आनी काय आनी कितें आतां. आनी त्या नंतर आमकां पयली गरज आशिल्ली पयशांची. सगळें केलें खरें आमी. म्हणटकीर त्या दृश्टीन पयलो प्रपोजल आयलें जेन्ना 22 जुलय 1947 की फाजेंद म्हणून आहा तें ट्रेजरी हांगा म्हापशा ताचेर हल्लो करुया. म्हणजे आल्तींच्या वयर वेता थंय आसा ती. हय म्युन्सिपालिटी हय हय ते अजुनूय आसा ती फाजेंदा बिल्डींग. हय तर थंय हल्लो करुया. पण हल्लो आनी आजगांव आमचो एक आशिल्लो आपलो जयवंत कुंदे म्हणून तोय आशिल्लो. तातूंत सगळे पेट्रोल जमा केलें आमी. मागीर ते हाका उजवालो पुर्तुगेजांच्या हाचेर सारको मोठो एक हल्लो करापो आनी त्या दृश्टीन 22 जुलयक आमी रातचो तो हल्लो केलो. अनफॉर्च्युनेटली आमकांय एक्सपिरियन्स ना आनी कॉन्सिक्वन्सीस कशी आनी कितें जातली हे हाचो विचार जालो ना. पूण आमी जेन्ना हल्लो करून गेले तेन्ना ते संट्रीन मारली, ज्याचेर संट्रीचेर पयलीं हल्लो केलो तेन्ना ताणें मारली बॉम्ब मारना फुडें ते दुसरे जे गार्ड आसा ते सकयल येवंक लागले माडये वचून धाबाधाबा करून आनी गुळयो आर्मात आनी रोखली लवंदेचेर आनी हांचेर. तर आतां हाचो प्रतिकार करूंकूच जाय, भिवूंड करूंक जाय. आमी शस्त्रां मेळयल्लीं तितली प्रॅक्टीस ना तरी पण हांव आनी दुसरो आयकता आमी फुडें सरून गुळयो त्या हाचेर धाडले आनी ते संट्रीचेर गुळयो घाल्यो. तो मेलो. तो पयलींचो संट्री जखमी जालो. ताची बॉम्ब मारून आयकून आयिल्लो ते अशे रितीन ती सुरवात जाली. म्हणटकच आमी सगळे लवंदे मंडळाला हल्लो आमचो अयशस्वी जाला आतां
आमी म्हणजे त्या दिसा तुमकां भितरसून पयशे काडूंक मेळना. मेळना भितर काय वचूंक मेळना, जाय ते उद्देश केले ना, उजोय लावंक मेळो ना. पण पुर्तुगेजांक सगळें हें सामान बिमान मेळ्ळें आनी तांकां पत्तो लागलो ना कोण खंयचे. फाजेंद लुटून लोकांचे मनोधैर्य वाडोवप हो आझाद गोमंतक दलाच्या ह्या गटाचो मूळ उद्दिश्ट. फाजेंद मिशनाक अपेस येता, पण त्या वर्सा लोकांनी खास करून राष्ट्रवाद्यां मदीं ह्या घडणुकेक बरोच येवकार मेळटा. आझाद गोमंतक दलाक आतां आपलो वावर वाडोवपाचो आसलो. आर्मां, गुळयो, बॉम्ब, पिस्तुलां ह्या सगळ्यांची मोठ्या प्रमाणात गरज आसली. पण हें सगळें हाडटलो जाल्यार जाय आसलो पयसो. प्रभाकर सिनारी सांगता, त्या वेळार एक नेव्ही ऑफिसर मुकुंद धाकणकर तांकां मेळ्ळो आनी ताणें फंड उबारपा खातीर एक मार्ग सांगलो: बांक उल्ट्रामारीन. पण आमी अजून आमचें हें चलतालें. आतां कितें फुडें कितें इतल्यान आमकां मुकुंद धाकणकर नांवाचो नेव्हींत आशिल्लो ऑफिसर मेळ्ळो. ताणें आमकां एक आयडिया हाडली की आमकां पयशेचे जाय. ते बांक उल्ट्रामारीन म्हणून एकूच बांक पुर्तुगीज बँक हांगा चलताली आनी खंयच्या बँकेक मांडवीच्या फुडें आशिल्ली ती अजून आहा ती. हय, स्टेट बँक. आनी ते आतां रिनोवेट केलें. तेन्ना एकूच बँक चलताली गोंया सगळे कडेन. तर ताणें ऑब्जर्व करून हें केलें की म्हापशेंसून रोज थंयसरली कॅश जमा जाल्ली ती पणजे हाडटात, अमोक अमोक कार्यावळीन येतात आनी वतात. तर तिचेर हें करप. तर ताणें येवजणे प्रमाणे तांचेर वॉच देवळप त्या ऑफिसरांचेर आनी ते गाडयेन बसले. बसीन कार्रेर म्हणटाले तेन्ना ते कार्रेर. हय, कामिन्यांव कार्रेर सगळो ते बसना फुडें आमी तातूंत बसपाचें, हांव आनी तुकाराम काणकोणकर. आनी आमचे वाटेक रावपाचें आसलें हे कोकेरूच्या आसपास त्या रस्त्यार. आनी जेन्ना थंय वता म्हणल्यार आमी फ्लॅग हें केलें, म्हणजे टार्गेट इन सायड अप्रोचींग. तांणी थंय हें करून ती वेलाय लावन दे आनी कोण 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 आशिल्ले ते तांणी. आनी ते मेळ्ळे थोडेशे पयशे, पण साद्य जालें ना. पण तरी पण हें इतलें हें मेळ्ळें. रेड सक्सेसफूल जाली. हय, ना पूर्ण सक्सेसफूल न्ही, अशी ही जाली. जी मेन कॅश जी आसली ती आमकां मेळ्ळी ना. आमकां त्या दिसा कोणाक मरण आयलें ना? ना, मरण बी तशें जालें ना. गोळीबार ती भितर जालो ना, कितें जालो. पण आमच्यांतलो नारायण नायक ताका भितरूच दवरलेलो गाडयेन पळोवपाक पुलिसांक खंयच्या दृश्टीन तांचें इन्वेस्टिगेशन चलतलें, कितें करतले, कोणाचो डावट घेता, हें ताणें ऑब्जर्व करप. आनी काणकोणकर तुकाराम काणकोणकर आमचे गाडयेन आशिल्लो. म्हणजे ही वॉज वन ऑफ द असायलंट इन दॅट. क्रांतिकारी सगळो भाग घेवपी. म्हणटूच ते एकट्यान मेर्शेचो आपलो तावेर्नो आलो, दारूचो धंदो करना. ताणें तें पळयलें की हे दोगूय अदरवायज सामके व्हेरी थीक फ्रेंड, आनी एक थंय कसो आनी एक कसो अंदाज बांदलो. आनी ताणें पुर्तुगेजांक कळयलें. हें कळना फुडें तांणी हांचेर नारायण नायकाक पल्लो केलो, अटक केली. मागीर ते सापडले, सगळे सापडले. आनी त्या नंतर म्हाकाय धरलो. बट ऑन डावट, नॉट डेफिनेट. ना, तांकां डेफिनेट कळ्ळें सगळें. स्वातंत्र्यवीर प्रभाकर सिनारीक अटक. जालें त्या आदाराचेर ते हें करताले. म्हाका बाबला सिंगबाळ म्हणून ती एक आमच्यांतली, तो आयलो सांगपाक की अशें अशें जालां आनी वी शूड गेट अवे, नाल्यार आमकां धरतले. ह्या दृश्टीन हांव आनी आतां कितें करुया म्हणून लवंदे कडेन या आनी विचारुया आतां फुडलें स्टेप कितें. अशें करून आमी गोंया आयले, व्हडलें गोंय, घर थंयसर लवंदेचें. म्हणटकीर आमी येता आसतना ताणें आमचेर नजर दवरली आनी आमकां बरोबर वाटेक हें केलें, इंटरसेप्ट केलें. खंयचे वटेन पळपाकूय वायट ना, कांय ना. बाबला सिंगबाळ तसो क्रांतिकारकाच्या झालाचो नासलो, पण आमचे बरोबर सदां आसलो. नाही सक्रीयच. हय, पण म्हणजे आमचे भशेन लढावो कसो वृत्तीचो नाशिल्लो. ताचे भशेन स्वभाव मातसो मायल्ड आशिल्लो. म्हणटकूच ते धरले म्हणटकच जाता आनी हांकां जवळ जवळ सगळें कळयलें.
हांवें शिकस्त प्रयत्न केलो पळपाचो आनी हाचो पण ते गुळी घालपाक तयार आशिल्ले सगळे कडेन अशी सारकी हत्यारां लावन धरले एज कितें आशिल्ली तुमची तेन्ना? हांव 16